बेरेस्तार 22 ऑगस्ट भाग्यो दाखवार मारिया आमची राणी समोरण मुखेल बोल कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. नियाळाक आदार. इजाबेल नांवाची एक अस्तोरी आपल्या घोवा सांगाताक रशियेच्या गांवांत रावताली. ताच्या लग्नाक 30 वर्सां जालीं, पूण तांच्या एकोटाक तांकां भुरग्याचें देणें फावो जावंक नासलें. तांणी केन्नाच देवाचें शीण करूंक ना. आपले दीस देवाच्या भोगतीन आनी एकामेकाच्या मोगान सारतालीं. एक दीस इजाबेल आपली भलायकी बरी ना म्हूण दोतोराशीं येता आनी तिका कळटा ती आवयपणाच्या बेजार आसा. तेन्ना ती देवाक दिनवाजता आनी देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना अशें उद्गारता. इजायास प्रवादी आपल्या पुस्तकांत कशे परी आमकां सुटका मेळटली आनी जल्मलो तो बालूक दाविदाच्या शिवासनार रात चलयतलो तें सांगता. लुकाच्या शुभवर्तमानान जेजूच्या जल्माची खबर घेवन देवदूत गाब्रिएल मारिया सोशी येता आनी देवाचो घूट उगडापो करून सांगता, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां जाय तें मेळ्ळो ना, वो जायते फावटी देवान म्हजें सवें हें कित्याक केलें, हांव मागता तें म्हाका कित्याक दिना अशें म्हणून देवाचें शीण करतात. पूण देव केन्ना आनी कशें आमकां दिवंक जाय तें बेस बरें जाणा. देवाचेर विस्वास दवरून आमी चलूंक जाय, कित्याक ताची वाट आमची न्हय, ताची येवजण आमची येवजण न्हय. म्हजो थाराव, सायबा, तुज्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना, तर तुवें म्हाका साबार देण्यांनी भरला हें वळखून हांव सदांच वावुरतलों.